140 घरांक येवंक ना, 35 कितें घरां नोटीस तेंच्या दारार मारलेली आसा, जे कोण आसा तांकां हातीन दिल्ली आसा. आनी ही डेप्युटी कलेक्टरान काडलेली आहा, ती केन्नाय मोडपाची तांकां डेट बीन कांय दिवंक ना, कळ्ळें, केन्नाय मोडूं शकता ती. आनी त्या खातीर तांकां हांव मेळपाक गेल्लो आसा तांकां, कित्याक तेंचें विचारपा खातीर कितें जालां काय म्हणून तेंचें तें. पण आयज दुर्दैव म्हणटा, ही जी घरां बांदपाक दिणारे हातूच जर फाटीं सरता, कारण हात फुडें करून तेंच्यांनी पयशे घेतलेले आसा. तेंची ऑथॉरिटी जी आसा, तेंचो आतां हांव नांवांच सांगता, स्थानीक MLA आसा तेंचो, हेंकां घरां सांबाळपा खातीर, तेंचो कावन्सिलर आसा, कोमदियाचे घटक आसा, दुसरे म्युनिसिपालिटीचे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा. हे सगळे आसतना ही घरां कशी मोडून वयतली, हेच पयलीं म्हाका सांगात तुमी पयलीं. ही वोट बँक कोणाची तिवूय पळया. ही वोट बँकी खातीर तुमी कोमदियाचो नांवाचो जमनीचो वापर करता. आयज तिची पोटां भरपा खातीर ते लोक कशे तळमळटा ते खबर आहा, आनी पोटाक आपले फांस मारून तेंच्यांनी घरां बांदिल्लीं आसा. आनी अशी घरां ही म्हणून वता म्हणजे मातशें खंय तरी काळजान दुख्ख दिसतलेंच न्ही. तेंची ल्हान ल्हान भुरगीं आसा आनी तांकां खंय व्हरतले ती. आयज ह्युमॅनिटी ग्रावंडान खरें म्हणजे पळोवपाची गरज जावन आसली. हांव म्हणिना की घरां लिगल ना म्हणून ती, इलिगलूच घरां ती, हांव मान्य करता, बेकायदेशीर घरां. पण तुमी ताका बांदपाक दिल्ली कशी? म्युनिसिपालिटीचो जो कावन्सिलर तो न्हिदलोलो काय कितें? तेणें पयलीं कंप्लेंट करून आसली. जेन्ना 20-30 घरां आसली तेन्ना तेंची घरां, बाबा ही घरां बांदूं नाका म्हणून सांगपाक जायना आसली, किंवा तुमी बोर्ड मारूंक जाय आसले, ही जमीन बाबा स्मशान भुमीक येता, कितें तरी सांगूंक जाय आसलें. तुमी घरां बांदता, कोण तुमीच घरां बांदता, तुमचे कोण ऑथॉरिटी आहा ती घरां बांदता येवन हांगा, आनी तेंचे कडेन पयशे घेता. 60 हजार रुपया प्रत्येक घराच्या फाटल्यान एका मनशाक दिल्ले आसा, आनी तेजो एकाचो चॅक बाउन्स जाल्लो आसा. हें सगळें कितें चल्लेलें आसा सांग पळय म्हाका तूं. पयशे तुमी घेवन जर ताका फटींगपणां करता, आयज ही फॉर्जरी जावन आसा, थेफ्ट जावन आसा, आयज ही फटींगपणां जावन, चिटींग जावन आसा. आयज हे कोणा खातीर करता? आनी आमी म्हणटा कितें घाटी म्हणटा, अरे घाट्यांचे पयशे चलता तुमकां, घाटी चलना तुमकां? ते वोटर मरे तुमचे, वोटर ते वोट करता मरे तुमकां, वोटिंगा पुरतेच तुमी ताका वापर करता आनी मागीर तेंचे फाटल्यान खोट मारता. नोटीस दिला ते तितके हे बरे पण न्ही. तांकां पळोवपाचे हय तुवें पयशे घेतला, कित्याक घेतला, तुमकां जागो कोणेन दिला हे ते तांकां विचारपाचे पयले. आमकां नोटीस दिला, आमकां झेम ना काय ना अशें करपाचें. सरकारान सगळे कायद्यान सगळेक विचारपाचे. बेश्टे नोटीस दिवन काय सारको आसपाचो न्हू तो. दिताल्यांकय सारको आसपाचो, घेताल्यांकय सारको आसपाचो. घेताल्यांची मोडटा तुमी घरां बांदलेली, गरीबाच्या लोकांची दोन घरां बांदली जाल्यार हांगा सगळे जगाक पावता. म्हापशान एक पानपट्टी उगडली जाल्यार तुमी सगळे हे घेवन धांवता, जाल्यार हांगा इतली घरां जाली जाल्यार तुमचे दोळे धाकले.